आयज सध्या पेडण्यान व्हडलो इश्यू एक आमचो जाल्लो आसा तो एअरपोर्टाचेर जे पार्किंग शुल्क आसा ते 80 रुपया वरसून 200 रुपया पर्यंत वाडयला. हे जीएमआरान फाटले फावटी 2-3 फावटी केले आणि सीएमान इंटरेक्शन करून ते परत आसा तसे जैसे ते पोजिशन केलेले. सध्या तर एक तरी नवरात्रांचो एक म्हणजे दसऱ्याचो पेडण्यान व्हडलो उत्सव आणि ह्या उत्सवात आमकां निरुत्सही करपाचें काम जर कोणी केलें आसा तर ते जीएमआरान केला. कारण 80 वरसून 200 केल्यात. जे टॅक्सीकर बंधू पयलींच रडटात, तांकां सगळे प्रॉब्लेम्स आसात, तांकां फायनान्शियली इश्यूज जालेले आसात, तांकां खरें म्हणजे ह्यो मिशन फॉर लोकल तर्फे हांव तांकां कंप्लीट निशेध करता ह्या हायक जाल्ल्याच्या बद्दल. आणि म्हज्या सगळ्या टॅक्सीकर भावांच्या वांगडा आमी मिशन फॉर लोकल सदांच आसतले आणि सदांच रावतले. पयलो म्हणजे ह्या जो इश्यू जो सेन्सिटीव आसा तो जाता तितले बेगीन आमच्या आदरणीय सीएमान बेगींतल्या बेगीन सॉर्ट आउट करचो आणि जैसे ते पोजिशन हाडचे ही त्यांच्या कडेन आयज आमची प्रार्थना आसा. कारण ते सध्या पालकमंत्री आसात. नक्कीच आमदारांनी ह्यो इश्यू घेवन सोंपोवपाचो. दुसरो महत्वाचो विशय आसा कितें आसा, आयज आनी एक बरी खबर म्हणजे आमचो पेडण्याचो ब्लू कॅप जो आमकां पेडणेकारांसाठी एक आयडेंटिटी करून दिलेलो आसा, आयडेंटिफाय करून दिला, ताका फर्स्ट काउंटर दिल्या बद्दल हांव आमच्या सरकाराचे तर खरें धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमच्या सीएमान तसोच सुदीप तामणकरांक धन्यवाद करता. त्यांच्या इंटरेक्शन त्यांच्या इन्वॉल्वमेंटामुळे तो आमकां मेळ्ळो. कारण तो मेळ्ळ्या उपरांत बरेचशे जे ब्लू कॅप जे आसात जे खरें म्हणजे लास्ट 2-3 वर्सां पर्यंत जे त्रास सहन करताले त्यांच्या खातीर मातशें बरें तांकां मेळटा अशें त्यांच्या म्हणणें वरसून कळटा. सो ही एक बरी गोश्ट आमकां दिल्या. आतां खऱ्या विशया कडेन जर येवपाचें आसत जाल्यार 3-3.5 वर्सां जाल्या. टॅक्सीकार भावांचो प्रॉब्लेम ह्यो एअरपोर्ट सुरू जाल्या पासून आसा. द डे 1 कित्याक काउंटर केन्ना आमकां मेळूंक ना. टॅक्सीकार भावांचे कितें कितें हालत जाले ती सांगपाची गरज ना. ह्या 3-3.5 वर्सांत जेन्ना इतली आंदोलनां जाली, कितले फावटी ते डेप्युटी कलेक्टराच्या थंयसर 5-6 दीस थंय रावले, रात दीस वाडे, आनी कितें कितें इश्यू जाले, कितले व्हडले व्हडले तेंच्यांनी आंदोलन केलें. तेन्ना ह्यो जो बाबू जो आपण म्हणटा सेवक नोकर पेडणेकार, आपण पेडणेकार म्हणजे काळजान आसात, सगळे कितें कितें म्हणटा, तो खंय आसलेलो ह्यो प्रश्न हांव त्या बाबूक तुमच्या सगळ्या माध्यमांतर्फे विचारता. आतां इलेक्शन लागीं येता. आतां 27 पळोवन तूं हे आमच्या पेडणेकारांक तूं आमकां कितें एकदम ग्रांटेड म्हणून हे करता कितें. कारण हे 3-3.5 वर्षांत सगळ्यात महत्वाचे व्हडले व्हडले इश्यू टॅक्सीकारांचे जाले. ह्यो बाबू नामक मनीस केन्ना दिश्टी पडूंक ना, तेणी केन्ना आवाज केलोलो हांवें पळोवंक ना. आतां काल सडनली अचानक तो व्हडलो तेंचे सगळे आमचे टॅक्सीकार भाव आतां मदींच येता आणि तो सुद्धा जणू कितें सरकाराच्या विरोधात उलयता. सरकार जीएमआर आणि हे. अरे पण म्हाका एक प्रश्न चिन्ह एक आसा, हे जे प्रॉब्लेम आसा एअरपोर्टाचो, ह्यो एअरपोर्टाचो प्रॉब्लेम तो जेन्ना आमदार उपमुख्यमंत्री आसतनाच जालेले आसा तेन्ना तेणी MOU कित्याक करूंक ना. खरो जर हो प्रॉब्लेम जर आयज जाला आसत आमच्या पेडण्याच्या टॅक्सी बांधवांक, हेका मूळ कारण जर आसत तर तो बाबू आजगांवकर आसा, जो आमचो एक्स डेप्युटी सीएम आसलेलो आसा. कारण तेणी खंयसरच MOU करून दवरूंक ना. कित्याक आमचे टॅक्सीकार भावांक बाबा हे इतली पर्संटेज आसूंक जाय, इतले टॅक्सी मेळटले म्हणून. तशेंच सगळ्यात आमचे जॉब्स एअरपोर्टाचेर आसात त्या संदर्भात खंयच MOU ना. म्हणून तर आयज एअरपोर्टाचेर आमचो पेडणेकार खंय दिश्टी पडना. हे इतले व्हडले इश्यू आसतना ह्यो कितें आमकां पिशान काडपाक येयला. आमी पेडणेकार कितें एक लक्षात दवर बाबूक सांगूंक सोदता, पेडणेकारांक खबर आहा आयच्या जर प्रॉब्लेमाक जर खरो कारणीभूत जर कोण आसा तो तांकां सांगपाची गरज ना. आतां येवन तुजे थैमान मांडून तूं तुजी येता ती 27ची हे दाखोवंक सोदता, हे सगळ्या लोकांक खबर आसा. सो आमच्या जे कोण आसात तेंचे कितें बरें जाता थंय तूं तांकां आड येवं नाका, हे म्हजें एक ताका सांगणें आसा. तशेंच
आयज म्हज्या सगळ्या स्पेशली टॅक्सीकर भावांक आज म्हजे एक सगळ्या सांगणे आसा, उलोवणें आसा, म्हाज्या कडसून एक धाकटीशी तुमच्या कडेन प्रार्थना आसा. ज्या मनशा खातीर आयज आमी टॅक्सी वेवसाय जो आमचो आसा तो त्रासान पडलेलो आसा, ते तुमी भरकाटून तेंच्या फाटल्यान जावं नाकात. कारण आयज जर आमकां खरे टॅक्सीचो एअरपोर्टाचेर आमकां मान ना, सन्मान ना, हेका कारणीभूत जर कोण आसात ते तुमी सगळ्यांनी ओळखून पळयात. कित्याक तुमी युवा वर्ग आसात, तुमकां तुमचे फ्युचर खबर आहा. तुमच्या फ्युचराच्या आड जर खरो कोण येयलो आसात हे तुमकां जास्त कळटलें, कित्याक तुमी मोर सफरर आसा. आनी कारण ह्यो मनीस ज्या मनशान पेडण्या खरें म्हणजे काबार केलेले आसा, GMR सारक्या इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट, हे प्रोजेक्ट तुमकां सगळ्यांक एक उगडास करून दिता. जेन्ना तो उपमुख्यमंत्री पद आसलेलो तेन्ना एक दीस त्यांनी सडनली एअरपोर्ट बंद केलो. एअरपोर्ट बंद केलो, सांजचो चालू केलो. हो कित्या खातीर चालू जालो हे GMRाकय खबर आसा, आमच्या पेडण्याच्या सगळ्यांक खबर आसा. सो लिंक रोडा खातीर मार धोड लोकांक भितर घालपी हो कोण आसलेलो? ह्या आमच्या टॅक्सीकार भावांक परत एक उगडास करून दिवपाचो आहा. आणि असल्या मनशांक जर आमी फुडें व्हरत जाल्यार आमचे पेडण्याचे अस्तित्व आसलेले नासलेले वयतले हे हांव सांगूंक सोदतां. ज्या माणसान आमकां इतले त्रास दिलेले आहा त्याच्या वांगडा रावप, कशें रावप ते हो प्रश्नचिन्ह. आयज ह्या विशया वांगडा आनी एक विशय घेवंक सोदतां. जॉब ना, टॅक्सीकार भावांक प्रॉब्लेम आसा. बाबू जेन्ना आमदार किंवा मंत्री पद आसलेले तेन्ना त्यांनी जमिनीचे इश्यू कितले सॉल्व केले. अजून जमीनकारांक पयशे मेळूना, जागे गेलेल्यांक पयशे मेळूना. तो आवाज करता आपण इतलो जागो सरकाराक दिलो घेतलो. अरे पण ते सरकाराक जागो दिवन तुम्ही अक्षरशः आमकां भिकेक लायले पेडणेकारांक, जमीनकारांक. तो एक दीस तुजो आवाज कित्याक येवना? कित्याक स्पेशल त्या तूं जेन्ना आसतना कित्याक हे कितें घोडोवन हाडूंक ना तांकां पेमेंटा खातीर? हो म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो आहा. आता आपण आमदार ना म्हणटा, अरे तू तो आमदार असताना कितें केलें ते तरी सांग. आणि एक सांगूंक सोदता ह्या बाबू आजगांवकाराक, तुज्या काळात जर सगळेच जर झगडी लावपाचे जर काम जर झाले असत पेडणेकारां मदीं आणि FIR झाले असत ते तुज्या काळातच जास्त झाले असतले. हे आणि सांगपाची एक दहशत म्हणटा ती निर्माण तुवें केलेली असलेली. आणि सदांच म्हणटा तो आपण सेवक पेडण्याचो, आपण पेडणेकारांसाठी कितें करतलो. हे जेन्ना एग्रीमेंट जाल्ले तेन्ना बाबून एग्रीमेंट कसो कितें सायन केलो ह्यो आमकां सांगचो. त्या एग्रीमेंटाचो फायदो पेडणेकारांक कितलो आसलो आणि त्या मोबदल्यान त्यांनी कितें फायदो आपल्याचो केलो ह्यो एक तेणी आमकां सगळ्यांक सांगचो. इन शॉर्ट, जर बाबून ह्यो एअरपोर्ट हाडलो म्हणटा तर तो हाडलो म्हणून आमचे पेडण्या उद्ध्वस्त जावपाचें कारण आसा आयज. एनी हांव हे इशू म्हज्या टॅक्सीकार भावांक नक्कीच कळतले आणि ते बऱ्या विचारान फुडें करतले. पण हांव आयज आमच्या CMाक रिक्वेस्ट करता, तशेंच आमच्या आमदाराकय सांगता, जो इशू आसा, जो आयज जो हायक दिलेलो आसा GMRान, तो आपल्याक जाय तसो वावरता, जाय तशें करूंक सोदता, हे आमकां सहन जावचें ना. त्याच्यासाठी तो जाता तसो इमिजिएटली जसे 80 रुपये असले ते 80 रुपयाचे जाता तितले बेगिनात बेगीन हाडचे ही तांकां एक रिक्वेस्ट आसा. आणि हितूर ह्या बाबतीत इवन जीत बाबान सुद्धा हितूर लक्ष घालचे, कित्याक ह्यो प्रश्न पेडण्याच्या अस्तित्वाचो आसा. आता खुद्द तेंचे कडेन कित्याक माडिना CMाकडे स्वता वचून? खरें सांगपाचें म्हणजे पळय, सध्या पेडण्याच्या लोकांनी आमी एक आमदार निवडून दिला. एक जो ऑफिशियल एक मनीस असता तो सध्या आमदार आसा. जेन्ना आमदार आसा त्या आमदाराचे कर्तव्य असता, कर्तृत्व असता त्याचे कितें हे सगळे इशू CMाच्या नजरेक हाडून दिवपाचे. पण हांव जरी हारलो तरी सुद्धा हांवें ह्यो प्रयत्न केला. दर वेळी जेन्ना जेन्ना हांव CMाच्या इंटरेक्शनान आसता केन्ना सांगता तेन्ना प्रयत्न करता तांकां सांगपाचे, सर अशें न्ही अशें आसा. पण आमचे टॅक्सीकर जे भाव आसात
त्यांचो नाईलाज झालेलो आसा सध्या. खरें म्हणजे हे सगळे काम आमच्या आमदारान जो आसा त्यांनी करूंक जाय आसलेले. आता आमदार म्हणजे विद्यमान आमदार सेटल करिना तेंचे प्रॉब्लेम. पहिली गोष्ट हांव तुमकां एक क्लॅरिटी सांगूंक सोदतां. खरें म्हणजे बाबू आजगांवकरान ऑपॉर्च्युनिटी घेवन आपली एंट्री करपाचो प्रयत्न केला कालच्या विशयार. कित्याक जर ताका इतली जर काकूट जर आमच्या टॅक्सीकारांचे असले जाल्यार 3.5 वर्सान कितल्या हितूर तो भितर सरला घुसला तो सांगचो तेणी. इशू मेजर असले तो उपासी रावताले थंय, त्यांची कितलीशीच आंदोलनां जाली तेन्ना ह्यो मनीस खंय आसलेलो. 27 येयले म्हणून ह्यो फुडें फुडें सरता काय कितें. त्या टॅक्सीकारांनी हाडलो काय तो आपण येयलो हे सांगपाची गरज ना. जर ताका खरी काळजी असलेली पेडणेकारा बद्दल, पेडणेकर टॅक्सीकारा बद्दल, तर तो फाटल्या दिसांनी खंय न्हिदून आशिल्लो काय कितें, का आतांच जागो जालो 27 दिसता म्हणून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.